आयच्या नियाळाचो विशय आसा कुरीस वावोवन मुजे फाटल्यान येव. कालच्या दिसाच्या नियाळांत देव ताची वळख आमकां हंत हंतांनी उगडापो करता म्हूण समजल्या. देवाक वळखून जियोंक आनी ताका आत्म्यांत अनुभव करूंक जायत्यांक आमकां आशा आसा. जायत्यांक देव उंचल्या आत्मीक जिणेचे देणे दिवंकी तयार आसा. पूण जायते फावटी सुरवेर उर्बेन भरलेले आसल्यारी विविध कारणाक लागून आमी असल्या उंचल्या जिविताक एका मनान आपणाकच समर्पूच्या बदलाक आळशी जाता, निराश जाता वा संवसाराक पाट करून खुरीस स्विकार करूंक भियेता वा नाखुशी दाखयता. अशें गाद्या मेरेर पडलेले वा कांट्या मदें शिरकाल्ले वा वताक करपून वेचे बी आमी जाता. देखून गलतकारांक सान पाऊल म्हणटा, बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार फावो त्या वेळार आमी पीक लुवंक तेल्या. आमच्यो ओंदवण्यो जिखया, देवसाराक आनी संवसाराक पाट करया आनी दिसपडतो खुरीस घेवन एका मनान जेजूचो पाटलाव करया. आयच्या नोवेना वेळी आनी मिसाच्या बलिदाना वेळार आमचे परिसर संरक्षणे पासून मागया. आमच्या परिसराचे आमी सडतीक हुस्को दाखोवंक आनी नितळाय सांबाळून हो संवसार सगळ्यांच्या जिणेक योग्य जावचे बरी पळोवंक प्रयत्न करया. ह्या मिसा वेळार जे कोणें तांची तेसावां इरादे मिसाक दिल्लीं आसात त्या तेसावां पासत आनी आमच्या जण एकल्याच्या इराद्या पासत मागया. आतां प्रवेश गीताक उबे रावया. Dulparancha सर्वेस पुरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदांच गाता, काळजांत दिवसता. मोगाच्या स्पिरितान आमकां एकवटायता. देवीक तुझ्या बोळा सोम्या जिवी तुला बोयता. दळपाराच्या सर्वेस पुरा तुका मी वंदिता, महिमा तुझी सदांच गाता, काळजांत दिवसता. बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्तानी मोगाळ भावानो भयण्यानो, गेले त्या आयतारा आमी ते गाराया संगी मेळोवन बाळूक जेजूक आराधन भेटयलें. ताचे मुखार आमी साश्टांग सरपडल्या आनी आज परत त्यात बाळूक जेजून आमकां ताच्या पवित्र जेवणाक आपोवणें दिलां. आपोवणें सगळ्यांक दिल्लें. आमी इतलीं जाणां ती आपोवणें स्विकार करन जायत म्हूण हांगासर आमी आयल्या. हरियेपटी कुमगार सेवच्या पयलें ह्या जा कुमगार सेवंक आपोवणें दिवन आमकां म्हणटा, देवाच्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें लाभलेली सुभागी. आपोवणें लाभलेली सुभागी आनी आपोवणें स्विकार केल्ली आनीक व्हडली सुभागी. तिनसामी आयचो विशय आमकां तोच सांगता. आपोवणें स्विकार करता थोडीं स्विकार करिनात. आमी भागी तरी आपोवणें स्विकार केल्ली आमी त्या आपोवण्या प्रमाणे जियोंक ह्या पवित्र बलिदानांत पावत रितीने वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करया. आपोवणें आमी स्विकार केलां. त्या आपोवण्या फावत आसली मुस्तायकी आमी नेसोंक आसा.
बैली न्हय अत्म्याची, नितळयेची, कुरपेची, बागेवंतपणाची, पात हो कुकोण काण घेवची. थंय हांगासर आमी ती कुरपा फोगडायल्या खातीर दूख पावया. त्या कुरपेचो शेलो आमी पांगरोंक सुकोवन पडल्या खातीर दूख पावया. आनी सांगाता आमी मागया, हांव पातकी चड पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत भगेवन सदांच ओंकपा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सुमिया काकुत सुमिया काकुत क्रिस्ता काकुत क्रिस्ता काकुत सुमिया काकुत सुमिया काकुत प्रार्थुया. विविध तेसावां घेवन आमी आयल्या ह्या नोवेनाच्या आमिसाक. कितें आमची तेसावां, कितें आमच्यो गरजो सगळ्यो उडास आघाडया. बाळोक जेजू मरीपा देवा बापाच्या पांयां तळा ती सर तेसावां आतां भेटोवन दिवया. सर पदवेदार देवा, तुवें धाडलेलो थारोक संवसाराची सोडवण करूंक नवो उजवाड घेवन सरकार्तान देवलो. ताचो प्रकाश आमच्या काळजांनी पडोवन ती दिसान दीस नवी जावं दी म्हण मागता हांव. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वचप. भुरगें वाडून आयलें. एसव एक निपूण शिकारेगर जालो आनी उक्ती सुवात ताची बिडार जाली. जाकोब समाधानी मनीस आनी घरांतच तो रावतलो. इसाकाक एसव मोगासो जालो, कित्याक ताणें हाडलेलें शिकारेचें मांस ताका बरें रुचतालें. रेबेकाक जाकोब मोगासो जालो. एक दीस एसाव शिकारेक गेल्लो. भुकेन फाटी येताना जाकोब रांदप करून आसलो. एसावान जाकोबाक सांगलें, म्हाका बारी भूक लागल्या. थंय तांबडें दिसता पळय, तांतलें म्हाका इल्लें खावंक दी. देखून ताका एदोम म्हूण नांव पडलें. जाकोबान जाप दिली, तर पयलें तुजे मलगड्या पुताचे हक्क म्हाका दी. पळय, हांव भुकेन मरतां म्हणलें एसावान. मलगड्या पुताचे हक्क म्हाका कित्याक? जाकोबान जाप दिली, तशें जाल्यार आतांच सपूत घेवन म्हाका भास दी. आनी ताणें जाकोबाक मलगड्या पुताचे हक्क दिलें. उपरांत जाकोबान एसावाक बकरी आनी सांगाची कडी दिली. खावन आनी पिवन जाताच आपली वाट धरून तो गेलो. मलगड्या पुताच्या हक्का विशान
ताका कांयच पडून वसूंक नातलें. देवाचें उतार हें. तुमकां जल्दिल्ल्या देवा तुमी विसरल्या. तुमकां दिल्या देवा तुम्ही विसरल्या. तुमकां रचलेल्या त्या कडपाक तुमी विसरल्या. तुमकां जल्दिल्ल्या देवाचो तुमी आतां उडास काडिना. सर्वेस्परान हे सगळे देखले आनी आपल्या रागाच्या जळान आपल्या भुरग्यांक ताणे भायर घाली. तुमकां दिल्या देवा तुम्ही विसरल्या. ताणे अशें म्हळें, म्हजी मुखामळ तांचे दान हांव लिपयतलो आनी मागीर तांचें कितें जाता तें पळयतलो. कित्याक न्ही जावन ते कपटी संतत विश्वासीपण कितें मुन्ने नासलेली भुरगीं तीं. तुमकां दिल्या देवा तुम्ही विसरल्या. फुडकिऱ्या देवाक लागून ताणे म्हाका साळवायला. कांयच करूंक जायनासलेल्या बोंब्या निमती म्हजो राग पेटयला. देखून फजानय तसल्या लोकांगेर हांवें तांकां साळवायता. भूत नसलेल्या राष्ट्राक तर तांचोय राग हांव पेटयता. तुमकां दिल्या देवा तुम्ही विसरल्या. तुमकां दिल्या देवा तुम्ही विसरल्या. Hallelujah, 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 hallelujah. तू राज रस्त्यांनी आनी वय बगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान बेतर हाड. अशें बरोवन मुझें घर. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. जेवणार बसून असलेल्या मदल्या एकल्यान हे ऐकून जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसता तो मनीस बागींच सै. जेजू ताका जाप दिवन सांगी लागलो, एकल्या मनशान व्हड एक जावण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडलो. पूण ते सकड एक सारकी निभा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतला, तें म्हाका वचून पळोवन येसय.
दया कर म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांवें 5 जोतां पाडे घेतल्यात, ताची परिक्षा करून पळोवंक म्हाका हांवें भायर सरला, दया करून म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव काजार जाला तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकोर फाटीं आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धन्याक सांगली. धनी सगळोच रागार पेटलो आनी साकराक सांगी लागलो, तुर्तान भायर सरन शाराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकटांक, दुर्बळ्यांक, पांगल्यांक, कुरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाडये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा, तुजे हुकमे प्रमाणें सक्कड करन जालें, पूण आनीकय जागो आसा. तवळ धन्यान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगल्याच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड, अशें बरोव म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयल्लें तांचे मदें कोणूच म्हजें जेवण साकूंक पावचो ना. देवाचे उतार. वखली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो, ती रशिया गांवची एक कटेरीन म्हणली हळ्ळी. त्या हळ्ळेन आसा एक फिरगज. त्या फिरगजेचो विगार त्या वर्सा 15 जाणां भुरग्यांक तांच्या पयल्या कुमगाराक तयाराय करतालो. आमी जाणा कम्युनिस्ट राष्ट्र क्रिस्तांव धोरणां वळखून घेना, स्विकार करिना, कश्टिता. देखून मस्त भियानंत म्हणल्या बरी ह्या याजाकान त्या भुरग्यांक तयाराय केली. लिपोवन म्हणल्या बरी, उक्त्यान पासारूंक जायना. कशेंय जालें, कुमगाराचो दीस आयलो, भुरग्यांनी कुमगार काणयलो. कुमगार घेतलेल्या उपरांत 15 जाणां भुरगीं हर एक दीस सांजेर इगर्जे वेतालीं, सक्रामेंताची भेट करतालीं, याजकाक मेळटालीं. उपरांत एक दीस सांजेच्या वेळार इगर्जे वेताना इगर्जेक बीग घाल्लें. पाद्र्या पूण पयस जाल्लो पाद्र्या बाग कैद करन इगर्जे बीग घालन कम्युनिस्ट सोजेरान ताका व्हेल्लें. तरी ह्या 15 जाणां भुरग्यांनी त्या इगर्जेक दांपल्ल्या दाराच्या इड्यांतल्यान तिळ्ळें भितर. सक्रामेंत आसलो थंयसर दिवो जळटालो. तांणी मागणें केलें. उपरांत एक दीस सांजेर हीं भुरगीं येतालीं, सक्रामेंताची भेट करतालीं. एक दीस ह्या भुरग्यांक खबर मेळ्ळी, कोणगी दुश्कर्मी रातीचें ह्या इगर्जेचें बीग उक्तें कर, भितर वचून पार्टी करतात, सक्रामेंतल्या जेजूक अकमान करतात म्हणून. ही खबर मेळ्ळी. ती धाकटुलीं भुरगीं, नेणटुलीं भुरगीं गेलीं इगर्जे कडेन. दुसऱ्या दिसा इगर्ज परत्यान बंद आसा. इगर्जे बोर्ड तांणी काडलो, खंय म्हण भितर वचून अवकाश आसा गे म्हणून. खंय ना. पळयत एका इड्या एका कुशीन एक ल्हानशें जणेल आसा. त्या जणेलाची सरळां मस्त अस्कस जाल्यात. ह्या भुरग्यांनी प्रयत्न कर ती जणेलाची सरळां आनीक बेंड केली आनी तांतल्यान भितर रिगलीं आनी इगर्जे भितर गेलीं. ती इगर्जे भितर वचून सक्रामेंता मुखार बसून ती बी घालन मागणें करनासतना सोजेर आयले, दार उक्तें गेलें आनी भुरग्यांक तांणी सांगलें, वो सांग आतां भायर. भुरगीं हालोवंक नात. धमकी दिली, भुरगीं हालोवंक नात. मारलें, भुरगीं वचोंक नात. निमाणें तें घडीत आमकां सांगता, तांकां शूट केलें, गुळे घाले भुरग्यांक. आनी भुरगीं रक्ताच्या त्या कोणांत आसतना एक आवय रोडोवन धांवून आयली. तिचो पूत रक्ताच्या कोणांत आसा. ताका उस्क्यार कान गेलें तेणें. त्या भुरग्याक असलो जीव आसलो आनी तेणें विचारलें, कितें केलें पुता तुवें? ते भुरग्याची जाप पळया. भुरगो म्हणटा, मामी, आमी जेजूचें रक्षण करनासलें हांव. कितें केलें पुता तुवें? आनी भुरग्याची जाप पळया, मम्मी, आमी येवकारिस्तांतल्या जेजूचें रक्षण करनासलें हांव. त्या भुरग्यांची एक उर्बा पळया गे, तान पळया गे, जेजूक भेटोवंक आशा आनी बूक पळया गे. कितले आडखळे तांकां आसुल्ले पळया.
तांचो धर्म उक्त्यान पाळोवंक ताका आडवारलें, तरी सक्रामेंताय ताणें निरंतर भेट केली. ही गजाल आपल्या ह्या जाका कैद केला जाल्यार येसर आडकळी तांकां आडकळी जावन उरोवणात, बदलाक त्यो आडकळी तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी, एक अवकाश जावन परिवर्तन जाल्यो. ही गरजे भितर एक तें दार बंद आसा. दार बंद जाल्यार कितें जालें, कितें पळयलें तांणी, जणें लुकतें जाल्लें पळयलें. पळया, दार बंद आहा की बरें जालें म्हणून घेच्या बदलाक दार बंद आसल्या भुरग्यांनी जणें लुकतें आसलें पळयलें. मात्र न्ही प्रयत्न करून जणलाची सरळां बेंड केली, भितर रिगली. पावणांतल्याक तांची उर्बा, तांची आशा, तांची ती ताण, तांची ती भूक संपूर्ण जाली. केदाळा त्या जेजू खातीर तांणी जीव दिल्ल्यान. मोग म्हणलो त्याग आदलीपण आसा म्हणटा हांवें. देखून देवा खातीर देवा तें असो खरो मोग, ताचे खातीर करच्या त्याग आदलीपण आसा. कोणी तुजे लागीं मोग करता म्हळ्यार तो फकत उतरांचो मोग जायना, तो कसो जायचे, करण्याचो जायचो. एकलो मोग करणार ताच्या मोगाच्या चलये म्हणटालो खंय, तुका भेटोवंक कितल्यो आडकळी आयल्यार म्हाका त्यो आडकळी जावच्यो नात. हांव 7 दर्यो उतरोवन जाल्यार तुका मेळोवंक येता, हिमालया पर्वत उडोवन जाल्यार तुका मेळोवंक येता, पूण सांजेर पावस आयल्यार मात्र येवंक जायना. 7 दर्यो उतरतेल्याक, हिमालया पर्वत उडोवन येतेल्याक सांजेर पावस आयल्यार येवंक जायना जाल्यार ह्या मोगा कितें म्हणटा हांव, सैला पासो मोग. देखून जेजू म्हणटा जेजू खातीर तुजो आनी मोग सैला पासो जायनो. जो बरें जाताना भारी बरें, पाड जाताना, कश्ट येताना, दूख भोगताना, समस्या येताना, खुरीस मेळटाना, पंतावन येताना तुजो आनी म्हजो मोग सैला पासो की निज मोग. देखून जेजू आमकां आज म्हणटा, मार्कान बरयल्ली सुवार्त अध्याय 8 वाक्य 30 आनी 4, कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशेता आपलो दिसपट तो खुरीस उखलून घेवं आनी म्हज्या फाटल्यान येवं. तें म्हजें आनी तुजें खऱ्या क्रिस्तवाचो मोग आनी लक्षण. तो तुजें जो परत सांजू हांव बरयल्ल्या सुवार्थेन म्हणटा अध्याय 15 वाक्य 13 तान 15, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना. इश्टा खातीर हो खरो फळवो. सुरेस्पोर देव सुरवेर तावन म्हाका आनी तुका आमकां ताच्या सांगातपणांत रावंक आपोवणें दिवनूच आसा. आपयता आनी तो सांगातपण सोदून येता. अब्राहमातान धरण जेजू क्रिस्ता मरिपातान आपोवणें दिल्लेंच आसा. निमाणें देव तो मनीस जालो आनी आमचे गतीन तो जियेलो. देखून देवान आनी आमी मेळच्या त्या मिलागात एक संबंधाक उगडापणाचो ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 7 आनी 9 आमी वाचता. शेळयेच्या लग्न उत्सवाचो संभ्रम. आनी इंत उतरां आमी 300 वर्सां सांजू हांव कुर्साच्या सांजू हांवचें स्मरण करता. ताका सांतपण पासारन आनी ताका दोतोर म्हणून पासार 100 वर्सां स्मरण करता. ताचे उतरां तावन ताचे जिनियेंत हांव लिसांव काडलां. ताणें म्हणलें तेंच शेळयेच्या लग्न उत्सवाचो संभ्रम. लग्न उत्सव म्हणल्यार तक्षण आमकां सगळ्यांक कसलें चिंतप येता, खुशयेचें. कित्याक आदी बरा लग्न म्हणल्यार खुशी जाताली, कित्याक म्हळ्यार जेवंक मेळटा म्हणून. आतां तितलें जेवणाचें तितलें आमकां परवाना. ताच्या चड बरें न्हेसोंक मेळटा, मागीर नाच करूंक मेळटा, सैऱ्या दैऱ्यांक मेळोवंक जाता, संबंद घट जाता. देखून संभ्रम म्हणटाना आमकां खुशी जाता. आमचो संबंद कितलो दाटकी तितलो तें वेचें आमकां खुशी जाता. आमकां दिल्लें इन्विटेशन आमी इन्कार करिना, कित्याक त्या संबंदान आमकां आमी चड वळखता. देव आनी आमकांय त्या संबंदाक जेवणा सरी केला. देवूय आपयता ताच्या संबंदान रावोंक, ताच्या सांगाता रावोंक. पूण हांव आनी तूं कितें करता, निपा दिता हांव निपान दिवन देवान दिल्ल्या आपोवण्याक नाका म्हणटा हांव. देखून आज तुमी आयकलें आतां सुवार्थेन एक ओपार एका जेवणाची मांडावळ केली, जेवणाक आपयलें. आमी जाणो जेजूच्या काळार त्या जुदेव संप्रदायांत खंयच्याय जेवणाक पयलें आपोवणें दिवचें आसलें, पूण टायम मा सांगनातले खंय. टायम सांगचो कित्याक आपणें सगळें रेडी जाल्लेंत आपोवणें दिलां. टायम मात रेडी जाल्लेंत ताणें साकरांक धाडलें आपोवंक. अळे येया म्हण येता म्हळां तांणी. पळया ते गांव जाणांनी 3 निपां दिलीं. पयल्यान कितें म्हळें,
पयल्यान म्हळें हांवें शेत मोला घेतलां बिजनेस आसा देखून म्हाका येवंक जायना. दुसऱ्यान म्हळें हांवें पाडे घेतल्यात ते परीक्षा करीचे म्हाका वस्तू रास घाल्यात म्हाका वस्तू सोडून येवंक जायना. आनी तिसरें कितें म्हणालो हांव काजर जाला मात्र देखून बायले सोडून येवंक जायना. कित्याक म्हळ्यार विधी विवरण ग्रंथांत अध्याय 20 आणि 4 वाक्य 5 काजर जाल्ल्यांक एक रियायती आसली. 1 वर्स काजर जाल्लें आनी तांणी मिलिटरी वचोंक येना खंयच्या कामाक वचोंक येना घरांत रावोंक आसलें देखून तो म्हणलो हांव काजर जाला मात्र म्हज्या व्हंकलेक सोडून येवंक जायना. तर ताणें कितें केलें धणयान येना जाल्यार तें बॉसा म्हळें कोण आपण हाडलें पळय तांकां सगळ्यांक आपोवन हाडलें आनी माटो भरलो. येदोळ आपोवणें मेळनासलेली त्या दीस सैरीं जालीं. कितें अर्थ जुदेव लोकांक देवान आपोवणें दिल्लें जेजू येता आसतना त्या जेवणाक आनी जुदेव लोकांनी कितें केलें न्ही बांदिली आनी ते भायर रावले. देखून कोणाक आपयलें जेजून जेंतिलांक जुदेव न्हय आसल्यांक पातक्यांक सुंकाकारांक कलवंतांक तांकां आपयलें आनी तीं पुराय आयलीं माटो भरलो. जुदेव खंय रावले जुदेव माटवाच्या भायर रावले. आजून जाल्यार जुदेव जेजूक वळखणांत माटवाच्या भायर येतात ते तांणी आपोवणें स्विकार करुना ते भायर रावल्यात. खरेंच सांगचें तर आमचो आत्मो देवाक ताणेता म्हजो आत्मो ताणेता तुका म्हज्या देवा. आमी गायता केदाळे जशें मेरूं उदकाक ताणेता. अर्थ किर्तन 7 आणि 3 आमकां कूड आसा आमकां आत्मा आसा. आत्म्याची चित्त म्हणली तान आनी भूक आसा आनी कुडीक ता चित्त म्हणली तान आनी भूक आसा. देखून ती तान बागयजे आत्म्याची तान बागयजे. देखून आयची देव तुजें आमकां सांगता आत्म्याची तान बागोवंक देवाक मेळोवंक देवान दिल्ल्या आपोवण्या वचोंक जायत म्हणोंक आमकां 3 आडकळी आसात. पयली आडकळ बिजनेस वेपार वहिवाट आमची कामां प्रत्येक जाण आयताराचे मीस सोंताचे मिसाचें बलिदान आयतारा आनी सोंताच्या दिसांनी मीस भेटयजे आनी वावर करिनासतना रावजे. पोईसो उपादेसो साबात पाळ देवाचो उपादेस तो. देखून त्या दिसा आडकळी आसल्यारी त्यो देगेक दवरनो पयलें हांवें त्या म्हज्यो आज्ञा देवान दिल्ल्या आज्ञा पाळीजे आनी त्या आज्ञा पाळून त्या बिजनेस कितें आसा पळय तें देगेक दवर. म्हणजे म्हजे दिसपडटो ग्रास तातूंत मेळचो पूण तो प्रमुख जावन जोडच्या की पयलें हांवें देवाची मजत मागजे म्हणून वचोंक आसा. इस्रायल परसा पळया मान्ना तांकां दिताना मोइसेन म्हणलें 6 दीस तुमी एकठांय करीचे 7व्या दिसा करनाका. कित्याक 7व्या दिसाचे 6व्या दिसा तुमकां हांव दितलो डब्बल गर्न. थोडे गेले 7व्या दिसा ओरबोस लागलो तांकां सोदून गेले मान्ना तांकां मान्ना मेळोंक ना. ते रित्या आतांनी फाटीं आयले. देखून देवाक मेळोवंक येताना तुका वेपार वहिवाट आडकळ जायनाये. आनी दुसरें 5 जोड पाडे घेतल्या वस्तू तुका देवाक मेळोवंक आडकळ जायनाये. एकलो म्हणटालो पयलें आमकां इगर्जे वचों मिसा वचों पयस आसलें आमी एक पयलें सोरोन येतालें हांव मागीर बस आयलें मागीर रिक्षा करून येतालें आमी एक पडी मी चुकलें ना मिसाक येतालें हांव. आतां आमी एक कार घाणेलां पाप आमच्या भुरग्यांक खंय भोवंक वचोंक आसा मेळचो एक दीस आयतार. देखून कार काण गेल्लें आमी सीदा चिकमंगळूर घाटा गेले हांव मीस केदाळे आसता घाटा वचोंक मेळटा. 4 माटी गाठी आमच्या भुरग्यांनी पळोवंक ना. देखून आयतार मिसा वचोंक ना दोतोनी ना केदाळे मेळटा. कार दिवन फायदो आसा. कार दिनातल्या वेळार तूं मीस चुकोवंक नाय भुरग्यांक दोतोन हाडून आसता चुकोवंक नाय. पूण ज्या दिसा तुज्या हातांत कार मेळ्ळें कार पयलें जालें देव सेकंड जालो. गाडी मुखार जाली घोडो फाटल्यान जालो. तुजी कशी गाडी वेची कार नातलें जालें जाल्यार. देखून देवान तुका वस्तू दिल्या जाल्यार त्यो वस्तू देवाच्या महिमेक वापर. आनी तिसरें कुटुंब काजर जाला बायल भुरगीं आसा येवंक जायना कुटुंब जाय. पूण कुटुंबांत संबंध बरो जायचे मोगाचो जायचे दादोसकायाचे जायचे. त्या कुटुंबा पयलें स्थान देवाक. देव देखून इंग्लिशान म्हणटात दे लिव बेस्ट टुगेदर
हू लिव विथ गॉड. दे लिव बेस्ट टुगेदर हू लिव विथ गॉड. तू देवाकडे पहिले संबंध दवरसल्यार घोव आनी बायले तुमचो संबंधी बरो जातलो. घोवा बायले भुरग्या तुका तुमच्या घरात देव पयले आसा जाल्यार तुमचो संबंधी बरो आसतलो. उपरांत आमी वाचता, दे सर्व ईच अदर बेस्ट हू ऑल्सो सर्व देअर फेलो मेन. तुज्या सैऱ्यांक वचो नाय, संबंध दवरी नाय, तांच्या बोऱ्या बाल्या वचो नाय. तुज्या घरा संबंध बरो जावचो कसो? बायलेची सैरी तुका नाकात, घोवाची सैरी तुका नाकात, कुटुंबाची सैरी तुका नाकात. देखून दे सर्व ईच अदर बेस्ट हू ऑल्सो सर्व देअर फेलो मेन. देखून तुझ्या सैऱ्यांकडे संबंध दवर, आडकळी दिवन निबान दिवन खंयच्या फंक्शनां चुकोवन काणगिना. कित्याक जेवणाच्या की चड संबंध घट न्ही, रक्त संबंध गरज न्ही. देखून देवाचो संबंध सोडून वस्तू धरताय, पेल्याचो संबंध धरून तूं वस्तू धरताय, तूं त्या मांकडा बरी जाताय. आजकाल सगळ्यांनी मांकडाच्यो दोशी आहात. हांव आसलेल्या गांवांत आमच्या संस्थ्याकी मांकडाच्यो मस्त दोशी आहात. ते आमच्या कुजनाकी येतात, मेजाकी येतात, मेजा वयल्यान व्हरून वेतात. शीत वाळूंक दवरल्यार येवन ते मडकी उदारण घालून जेवणी येतात. वय तितले हुशार जाल्यात. तिणें मांकडाचे दोशी कश्यो धांवडावच्यो जावन एका मनशाने बरो उपाय केलो. ताणें एक बरें एक तांब्याचें आयदन आसतलें, मांकडाचो हात हेच्या तितलो मात्र भितर, ताचे भितर नेला काडल्या घालून मांकडा धरून ताणें प्रयत्न केले. ताणें घालून दवरलें, मांकोड आयलो, ताच्या सवय प्रमाणाचो हात ताच्या भितर घालो आनी आसले सण मूठ मारून धरले. फाटीं ओडताना हात भायर येना. कितले प्रयत्न, उडलो, नाचलो, धांवलो, बोबाटलो, म्हळ्यार मूठ सोडूं ना. मूठ धरली घट्ट, ताका धरलें. मांकोड कसो सांपडलो? हात गेल्ल्या वरविंगी ना, तांब्याचें आयदन सिरकल्ल्या वरविंगी ना, मूठ सोडली जाल्यार हात भायर येतो आसलो. मूठ सोडूं ताका नाका आसतलें, तो सांपडलो. तो भूत नातलो मांकोड. पण हांव आनी तूं मस्त बटी मूठ सोडिनासतना सांपडत हांव, कश्टत हांव, रडता हांव, निबांदित हांव. आनी ह्या वरवीं देवाचो संबंध आनी पेल्याचो संबंधी होगडावन काणयता हांव. मनीस कूड आनी आत्मो. कुडीक कुडीच्यो म्हणल्यो गरजो आसात, आत्म्याक आत्म्याच्यो म्हणले तान आनी भूक आसा. पूण खंयच्या वेळार आत्म्याच्या बुकेच्या चड कुडीच्या बुकेक आमी सांपोवंक येता, समाधान करूंक येता, त्या वेळार आमी सांपडता. आमची समाधान बॅलन्स चुकता. मनशापण मात्र न्ही, दैवीकपणी होगडावंक शकता. लेखावरती लब्धवणी तुका आनी म्हाका पयस व्हरता. देखून जेजून आमकां शिकयलां, कोणेय मनशान दोगां धणयांची सेवा साकरी करूंक जायना. एकट्याक तो लब्धतलो, दुसऱ्याक तो मोग करतलो. तुमच्या दुडवाची आनी देवाची साकरी करूंक जायना. माथ्यान बरयल्लें सुवार्ता अध्याय 6 वाक्य 20 आनी 4. आनी एकडे जागोवन दिवन जेजू म्हणटा, मनीस कितलोय ग्रेस्त जावी येत, ताचें आस्त बुद्धी ताचें जीवन जायना न्ही. लुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 12 वाक्य 15. मनीस कितलोय ग्रस्त जावी येत, ताचें आस्त बदीक जीवन जायना. मरतानाय कूड व्हरनो मातयेंत घालतले, पूण आत्मो घालचे नात. आत्म्याक आमी ताण बागयले, तो सर्गा व्हरून पावयतले. देखून सांग पावला आमकां परतून जागोर म्हणटा तिमोथी बरयलें पत्र अध्याय 6 वाक्य 10. दुडवाची आशात सर वायटाचें मूळ. ही आशा धरलेले थोडे भावार्थाच्या वाटेंतल्यान पयस वचून आपलें काळीज साबार कश्टां दुखांनी ताणू शिंदून घेतलां. देखून जेजून म्हणलें, खंय तुजें दिरवें आसा गी, थंय तुजें काळीजय आसतलें. वस्तूंनी तुजें दिरवें आसा, कारांत तुजें दिरवें आसा, भांगरांत तुजें दिरवें आसा, घरांत तुजें दिरवें आसा, आस्तिपातीन दिरवें आसा. तूं होगडावन काणयतोय. क्रिस्त तरणाटो पळया, इतलो बरो मनीस तो तरणाटो, सगळे उपाधी ताणें पाळिल्ले. जाल्यार ताका जेजू कडेन संबंध घट करूंक जाय आसलो. आयलो तो जेजूच्यान आयिल्ले कोणूच ते लोक कंतिश्ट जावन गेल्लो ना, एकलोच गेल्लो फाटीं. कोण तो? ग्रेस्त तरणाटो. कित्याक? ताका दंड दिरवें आसलें, सोडूंक ताका मन नासलें. भाव आनी भयणी, वस्तू आमचे लागीं आसची सूख न्हय. वस्तू आमचे लागीं आसची सूख न्हय. आमी वस्तू थंय आसल्यार ती सूख. आमी वस्तूंचे गुलाम जातले. हांव म्हाकाच पयस करतलो,
पेल्याक पयस करतलो आनी देवाकय पयस करतलो क्रमेन पळया की टेस्ट करा 3 टेस्ट दिता हांव पयलें तुका मागणें करची आशा उणी उणी जावन येता पळय भुरग्यांनी म्हणचें आमगेर सेरी आयल्यार मागणें ना सेरी येयना जाल्यार ओटलो तेर्स सेरी आयल्यार धाकटो तेर्स म्हळ्यार आमोरी मात्र आतांनी भुरगीं म्हणटा सेरी आयल्यार भारी बरें मागणेंत ना घरा भावा आनी भयणी सेरी आयल्यार चड माग आनी एबडी येतेली सेरी आयल्यार मागणें ना म्हळ्यार कितें अर्थ सेरी आयिल्लें पाडगी देवाक तूं म्हणटाय की नाका ती म्हणून पळया तुज्या जिणयेंत मागण्याक वेळ ना म्हणटाय कलिंगी सुकलां दुसरें आत्मीक बूक तामोवचे संदर्भ मीस नाका आज हेच मिसा वचना कितें जाता आज हे दीस कुमसार जाणां कितें जाता आज हे बायबल वाचना कितें जाता आज हे दान धर्म करना कितें जाता पळया असलीं सवालां तूं विचारताय पळया क्रमेन तुज्या मागडा पर्यंत जावन येताय तुज्या हातांत कलिंगी भरलां देखून तें सोडताय तूं आनी तिसरें सूख करतना कोशेर्दाची कांतवणी आमकां सूख करतना कोशेर्द कांते येता कांते येजे सूख करतना कोशेर्द कांते येजे ते बरें कोशेर्द सूख केल्याय क्रमेन तुका कालें केल्यार रिवण्णी धांवपा ते मोडल्यार रिवण्णी आवय बापा मारल्यार रिवण्णी आनीक धोको दिल्यार रिवण्णी आनी आस भितर गेल्यार रिवण्णी कांय जायना अर्थ तुका वस्तू सडल्यात भांगार शिंगार सडला देवाची तुका विसर पडल्या अडकळ तुका आयल्या तुजें काळीज ओमतोता बरोण देवाच्या आजारपणांनी देवाच्या कुरपेंनी संवसारी संगतीचो दाळो संवसारी संगतीचो आवाज संवसारी संगतीची गाण संवसारी संगतीचें वत्ताड तुका भरलां देवूय पयस केला मनीसय पयस केला आनी तुजी जिणी मारुभुमी बरी जाल्या देखून आयचें पयलें वचप आमी केलें पळया येसाव कितलो बरो मनीस मालगड्या पुताचें हक्क म्हाका नाका तुका दिता जाकोबाक दिलें आनी कुशेन तो आसुल्लो मालगड्या पुताचें हक्क सोडचें सोड एक सेंस जागो सोडचें एक रुपय सोडचो एक माडी सोडचो एक माड सोडचो कितलें फायद्याचें म्हणून ताचें दृश्टांत तुका आनी म्हाका सांगता ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयिल्ले आमी सर्वां देवा कडेन संबंद दवरूंक आमी आयल्या दुसऱ्या वातिकण सभे पयलें कुमगार काणूची मनशां मस्त उणें आसलें मिसाक आयल्यार कुमगार कारणांतले दुसऱ्या वातिकण सभेन धमून सांगलां मिसाक आयिल्ल्यांनी कुरपा होगडायला जाल्यार कुमसार जायचे कुरपा आसा जाल्यार सगळ्यांनी कुमगार काणयेचे कुमगार काणून जेजू कडेन संबंद घट करचे सुम्याच्या जेवणाक आपोवण लाभलेली भागिती तो संबंध घट करतात बाळू जेजूक मेळूंक आयिल्लीं आमी ताका नमस्कार करूंक आयिल्लीं आमी ताका आराधन करूंक आयिल्लीं आमी ही 3 निबां आमचे ताणें पयस वचून दित जेजू कडेन संबंद आमचो घट जावं दी थीर जावं दी बळवून जावं दी म्हणून तो जेजू आज कुमगार नेताना आमी मागया Givundo somya giwa kalsamchi monasangi matawami tuji burgi givundo somya giwa तुझी संगी आज भेटता काळी पोवी गोवा मुंडो वायनाची काज जिणी आमची करू पोवी जाऊ स्वाडांसो सोम्या काळी घेवणी म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हणून मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकल नेमीक आनी आमच्या केफोसाच्या भावाक सर्वेस्पोर म्हणून देवा आमच्या मोगाळ बापाक खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय देखून ह्या यज्ञा वरवीं तुका महिमेवन देवा फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान एका मोनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी
जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयस्य आमी करून फावो. सर्वेस्पळा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आणि सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तै जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फैद्यासो. जेजू वरवीं तुज्या सोडूण्याचें सासणी योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या पोरसांचो वजू वाडवण तुवें दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमात दिश्टी पडलो. ताचें आमारपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर्म आमी मागता, जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूडू आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनू आसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पळोवणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी खरराचें रगत पातकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Bawarto so good pagatuya. Jisu melo, Jisu jivan sala, Jisu novyan hidolo. Jisu melo, Jisu jivan sala, Jisu novyan hidolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा
आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. लियो आमच्या बगेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान तूं वाडय. जीवनपण असो बरोवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. मौनपणी आमच्या कुटुंबांत अंतरलेले सुडास काडून तांचे खातीर मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया करण आमी मागतांव. अवको आमोरये देवाचे माये संगाती, बगेवन झुजोती सुपोती, बगेवन धर्म दिता आनी सवकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. भावां भयणीनो, आमचो देव बाप इतलो आमचो मोग करता. हर एका घडये आमी ताच्या सांगातपणांत रावचे म्हूण आशा येता आनी ताच्या सांगातपणांत रावोंक तो आमकां आपयता. देव साबार पटी आमची भेट करता खंय, पूण मस्त पटी आमी घरांत आसना म्हणली एक सांगणी आसा. घरांत आसना म्हळ्यार आमचे राटावळी आसात, आमी देवा विसरता. सदांच देवाचो उडास दवरून हर एका घडयेत असो उडास दवरूंक, ताच्या सांगातपणाचो अनुभव करूंक तोच तो जेजू आनी थोड्याच वेळान आमच्या काळजांत येता. ताका स्विकार करूंक आयती जावया आनी ताणेंच आमकां अशें केलेलें मागणें एकीनपणान मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव, तशी आमची पथकां बोगस ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली सर्वेस्पणासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतेन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धमदुतां म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप कटले आमकां शांती दी. पळयात ही देवाची शेळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आमकां आपोवणें लाभलां, तें आपोवणें स्विकार कर. ताका सेवच्याक आयती आसची. आमी सर्वां सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतराणीच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्पोरा आमच्या बापा तरतरसो आदार दिवन तुझ्या परजेक तूं सांबाळताय आनी चलयताय.
तर तुजे कणवळयेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे पुरी ह्या सर्त्या जिविताच्या देण्यांचो गरजेचो आदार घेवन अदीक व्हडा विश्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचशीं कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. भाऊ आनी भयणीनो, आज नोवेनाचो तिसरो दीस आमी संभ्रमते आसा. कुरीस वोवून म्हजे फाटल्यान ये हो विशय आमी घेतला आनी ह्या दिशेन सुमयेचो पाटलाव करचे थंय कशें आमकां थोड्यो संगती अडकळ हाडटात आनी अडकळीचेर आमी कशें जैत वरचें ह्या दिशेन आमचो नियाळ आमी केला. सांगतच आयचो दीस आमी परिसर राखचे खातीर आमकां आसच्या जबाबदारी जागृत जावंक, सांगतच ती जबाबदारी प्रामाणीकपणान पाळचे थंय देवाचो आदार मागून हो दीस आमी भेटयते आसा. देवान आमकां रचला सांगतच ह्या सृश्टेकी आनी ही सृश्टी आमच्या हातान दिल्या. न्हय ताचेर धनीपण चलोवंक, बगाळ ताची खबरदारी घेवंक. खबरदारी घेवचें म्हळ्यार बँकान मॅनेजर आसा पळय तशें. बँकान जायतो पयसो आसता आनी मॅनेजर थंय आसता, पूण मॅनेजरान सांगूंक जायना हे पयशे पुरो म्हजे म्हूण. बदलाक पयशे आसले ते कोणाक रीण दिवचें, कशें रीण फाटीं हाडचें, खंय इन्वेस्टमेंट करचें, आसले पयशे कशें दोडती करचें, बँक कशें वृद्धेक हाडचें, ती ताची जबाबदारी. ताका म्हणटात खबरदारी, ताका म्हणटात मॅनेजरशीप. आनी देवान ही सृश्टी आमकां दिल्या त्याच लेखान ही सृश्टी सांबाळूंक, पोस करूंक, ती आनीकी सोबायेन भरूंक, आनीकी वृद्धी करूंक. ह्या दिशेन जावं ल्हान मट्टान वा व्हड मट्टान आमकां हर एकल्याक जबाबदारी आसा आनी ती आमी पाळूंकूच आसा. एक दाखलो हांव तुमकां दितां. आमच्याच ह्या बोवारान कितें घडलां तें. आमच्या गुड्यार इतलो पावस वता आनी आमी ह्या गुड्यार एकच एक थेंबो भायर वचनातले बरी आमी प्लॅन केला. कितें म्हळ्यार थंय आमी पोंडवे कडून पावसाचें उदक कितें आसा तें जिरोवंक प्रयत्न केला. हातून आमकां कांयच फायदो ना. कित्याक म्हळ्यार उदक ह्या गुड्यार जिरोवचे मुखांतर आमकां कांय फायदो ना. पूण कित्याक आमी वयर आसा, पूण आमचे भोंवतणी कोण गुंडयेंत आसात, कोणा लागीं बांय आसा, तांकां तें उदक पावता. थंयसर त्या तोटांत एक बांय आसा पळया. ह्या फावटी इतलो पावस वतलो आनी आमी चिंतलें ती बांय भरून वमतली म्हूण. एक दिसय बांय भरून वमतली ना. कितलें उदक गेलें, अर्द्या घंट्यान बांय सुकताली. तितलें म्हळ्यार आमची भुमी कितली तापल्या, आमच्या भुमींत उदकाची कितली गरज आसा म्हणून हातून कळटा. त्या देखून हांवें म्हळें आमकां हांगा साध्य जालां तें आमी केलां. त्या देखून आमकां कितल्या मापान साध्य आसा तितल्या मापान करूंक जाता. तुमचे लागीं हांगासर तोटां आसचीं आसात, गुडे आसचे आसात. त्या देखून पावसाचें उदक बेश्टें वाळून वेच्या की थंय गुंडयो कोंडून भरलें जाल्यार तें आमकांच वा हेरांक फायद्याक पडटा. ही एक वाट हांवें तुमचे मुखार दवरलेली आनी आमी हर एकल्यांनी चिंतूंक फावो ही सृश्टी कशी आमी जतन घेवचें, पालन पोशण करचें तें तुमकां सोडिल्लें काम. आनी आयच्या ह्या तिसऱ्या दिसाच्या मिसाक आमचे संगी आसून वापरुबायेचो नियाळ दिवन आनी मुखार आराधनी चलोवन वचचे आसात मानदीक बाब बोनिफस पिंटो. बोनिफस पिंटोची वळख हांवें तुमकां करून दिवचें म्हणना, कित्याक खंयसर फेस्तां आसात, खंयसर रेतिऱ्यो आसात, खंयसर नोवेनां आसात, थंयसर फादर बोनिफस आसात. आनी ह्या पुणशेताचेर तांकां एक विशेश मोग आनी कर्मेलितांचेर एक अभिमान. आमी केदाळाय तांचे लागीं विचारलेल्या वेळार तांचें हांव ना म्हणली जाप आयिल्ली ना. अपुरबायेचो नियाळ ते तयार करतात, स्टडी करतात, प्रिपेर करतात आनी आमकां शिक्षीत करतात. हाचे आदीं ते हांगाच आमच्या लागशिल्ल्या
मंगळज्योतीचे डिरेक्टर जावन आसले. त्या उपरांत सांजुजे सेमिनरींत थंयसर प्राध्यापक तशेंच अत्मीक निर्देशक ते जावन आसले. आनी आतां मूडबेळ्ळेन आसच्या दिव्यधाम ह्या रिजनल सेमिनरीचे ते थंयसर सेवा दिते आसात. काल फादर सिरील आयिल्लो, म्हळ्यार त्या मूडबेळ्ळेंत आमच्या कर्नाटकाच्या विविध डायसिसांतावन सेमिनरिस्ट येतात आनी थंयसर थोड्या वर्सांची तरबेती जोडतात आनी तांकां तरबेत करचें काम फादर बोनिफस करते आसा. आनी मुळान हांव आनी ते एकाच गांवचे उपिनंगडचे. फादर बोनिफस, तुमी आमचेर दाखयल्ल्या मोगाक, तुमी दिल्ल्या बेसवाक आनी आमचेर दाखोवच्या अभिमानाक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. बाळका जेजूचे आशिर्वादा तुमचेर आनी तुमच्या वावराचेर मागता. भोवन आनी भयणीनो, तशेंच आमचे संगी आसात आमच्या कोवेंताचे वडील मानदेक बाब मेल्विन. कॉयरिस्तांक, वाचप्यांक, तुमकां सुमेस्तांक आनी चड करून इगर्जे भितर इगर्जे भायर मार्गार आनी कुजनांत जे कोण स्वयंसेवक जावन दीस रात काम करतात, कामाक रजा घालून हांगासर तांची वावर दिते आसात, तांचो विशेष रितीन आमी उपकार बावडटा. आज आई कॅम्प चलते आसा वयल्या हॉलांत, बाळूकजीच्या हॉलांत 2:01 म्हणसर आसतलें. ताचो तुमी फायदो जोडचो. आनी फेस्ता लेकार हर एक वर्सा आमी ब्लड कॅम्प मांडून हाडटा. फादर मुल्लर मेडिकल कॉलेजीचे स्टाफ ह्याच शुक्रारा आनी सोनवारा हांगासर आसतले आनी तुमी फेस्ता वेळार रगत दान दिवन गरजेवंत तो जीव वाचोवचे तें उदार मन दाखोवंक तुमचे लागीं हांव विनंती करतां. नमन बाळूक जेजू आमच्या पुणशेताचें मॅगझीन तुमी जायतीं जाणां हाची वर्गणीदार जावन हर एक म्हयन्याक बाळूक जेजू तुमच्या घरा हाडयतात. तुमची वर्गणी नवीकृत करूंक, जे कोणाच्या घरा येना ती हाडूंक तुमकां अवकाश आसा. तुमी थंयसर कावंटरार भेटचें. जे कितें तुमी वरवीं हाडटात, पोर वरवीं हाडिल्ली ती सकट आमी रांदून तुमकांच दनपारांचें आमी वाडटा. आनी भक्तिकचो सोंको न्ही मात्र क्रिस्तांवाचो अक्रिस्तांवाचोय ह्या दिसांनी सर्ती आसा प्रत्येक जावन अन्न संतर्पणे खातीर. त्या देखून तुमी आनीक वरवीं हाडूंक आनी आमच्या ह्या जेवणाच्या योजनाक आदार दिवंक साध्यता आसा. तुमी तुमची वरवीं थंय बाळूक जेजूच्या इमाजी मुखार दवरली जाल्यार उपरांत तीच आमी ह्या दनपाराच्या जेवणाक वापरतले. तशेंच आमी स्कॉलरशिपाचे प्रोजेक्ट एनावन्स केल्ले. सुमार 400 भुरग्यांक 10,000 लेखान गरजेवंत भुरग्यांक स्कॉलरशीप दिवचें. त्या बाबतींत तशेंच फेस्ताच्या हेर खर्चा बाबतींत तुमचें दान काणीक भायर थंयसर कावंटरार दिया. जे कोणाक कुमसार जावंक जाय कोविंताच्या चापलांत हर एका ब्रेस्तार तुमी कुमसाराक वेतात. स्टेजी फाटल्यान थंयसर आमचे याजक आसात. वांजेल रजार करूंक, बेसांव जोडूंक हांगासर ग्रट्ट्या लागीं तुमकां अवकाश आसा. भोवन आनी भयणीनो, आमी हांगासर मिसा वेळार कुमगार घेताना आनी कुमगार घेतिल्ले उपरांत मौन सांबाळटा. उद्देश इतलोच की आमी मौनपणान जेजू लागीं मागोवंक जाय. पळया, मिसाच्या पयलीं तुमी आयिल्ल्या वेळार हांगासर तेर्स आसता आनी मीस सुरू जाल्ले उपरांत कंतार मागणें, उडचें, बसचें, शर्मा आयकुचें म्हणून आमी फुल्ल 1 घंटो पॅक्ट आसता. थंयसर मौनपणाक अवकाश ना. आनी मिसाचें पुस्तक आमकां सांगता की कुमगार घेतलेले उपरांत थोडी मिनटां मनी आमी मौनपणान सांबाळूंक जाय, काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं उलोवंक जाय. त्या देखून हांगासर आमी तुमकां तो अवकाश करून दिता. कित्याक मीस जाल्ले उपरांत आराधन आसा, आराधन जाल्ले उपरांत तुमी जेवणाक वेतात आनी कोण तरी भेटता, थंय उलयतात आनी तुमी पाटी वेतात. मौनपणान मागोवंक आमकां वेळ ना. त्या देखून हांगासर कुमगाराच्या वेळार आमी तो तुमकां करून दिता. त्या देखून तेणे हेणे पळोवन डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात. पवित्र वेळ, कृपेचो वेळ तो भक्तीपणान करसूंक तुमी प्रयत्न करा. फाल्यांचो विशय आसा तुमची विंचोवन आनी आपोणे भद्र करा. आनी हो दीस कुटुंबा पसोत आनी क्रिस्ती समुदाय पसोत भेटयलेलो जावन आसा. आतां नोवेन आसा. नोवेन जाल्ले उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन मानदिक बाब बोनिफस पिंटो सोलोन व्हरतात. जे कोणाक अर्जंट आसा तुमी वेचें जाल्यार वशेत, पूण आराधनाक रावलें जाल्यार भारीच खुशी आनी देवाचे आशिर्वाद तुमी आनीक विशेष रितीन जोडतेल्यात. जे कोण भायर आसात तुमी आराधनांत भाग घेवची दयेकन इगर्जे भितर या. कित्याक म्हळ्यार हेणे त्याने लोक आशार पाशार जातना डिस्ट्रॅक्ट जावची साध्यता चड. तुमकां भितर आयलें जाल्यार हांगासर वारें आसा आनी सक्रामेंताचें दर्शन तुमकां लागशिणेल पळोवंक मेळटा आनी बऱ्यान मागणी करूंक साध्य जाता. हांगा कदेलां आसात, बांक खाली उरले जाल्यार थंयसर बसयेत, दनीर बसोवंक जाय जाल्यार दनीर बसयेत. अशें जायतो त्याग सॅक्रिफायस करून तुमी पयस जावन आयल्यात आनी उरलो 1 घंटो आनीक इल्लें तिरसणेन डिस्ट्रॅक्ट जायनासतना करसूंक प्रयत्न करा. तुमच्या उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. आतां नव्याना खातीर तेंबी म्हणया.
बाळक जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या संगता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा स्वामी जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो सर उदारांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो पिडा गुणकन दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो ताच्या पवित्र बाळपणाक मनशांक तो ताच्या सर गरजांनी तो पावता प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा कितलो तूं चड म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता आतां आमचो सर गरजो ते सवान जेजू बाळकाच्या पांयतळा आमी समर्पिया प्रत्येक रितीन आज आमी परिसरा पासत मागया परिसराच्या संरक्षणे पासत आमी मागया हो सगळो संवसार आमच्या उदरगते पासत देवान आमकां दिला पूण आमच्या स्वार्था वरवीं तो आमी पिडार केला आज तेच परिसरा पासत आमी मागया ताच्या संरक्षणा पासत आमी मागया तशेंच आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सर सांद्या पासत आमी मागया आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया आमची भुरगीं ह्या दिसांनी परिक्षेक तयाराय करता आसतना तांकां जाय जाल्ली गटाय जाणवाय देव फावो करून दी म्हण मागया जायती आमची भाव भयणी पिडेंत आसात तांचे पासत आमी मागया जायती आमची भावंडां परगांवांत वावर करन आसात तांचे पासत आमी मागया सर आमची ते सवा सांगात घालन मागया ए भाग्यवंची सुबळका तुजी सर पदवी आजा पितरान उगडापे केली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता तुका पातयेनी उलो मारतिल्ल्यांक सकटान देयनाय आनी तुज्या बेसावांनी बर आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावन तुजें रास आमकां येवं तुजे कुशी सरगार जाता तशी संवसार जावं नमान मरी कुरपेन भरलेली समितीची संगता स्त्रियां तद सुदैव आणि सुदैव फळचे कुशचेंची सो देवासोबत मनीस जालो देवासोबत मनीस जालो देवासोबत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमची मागणी जेजू बाळका लागीं मागणी इया जपाच्या जेजू बाळका तुमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळचे दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमतेन भरले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार करून दी आनी इतले त्रेगान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमक आनी बुजावण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत आमकां सकळन आसतना जायतीं आजापां केला हे सर उपकारांचो उडास काडन ताका आमी अर्गां दिवया ई बो उदार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या येद्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या जगा कुळती आमी वर्णितल्या तूं जावन आसाय आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या आजोबाचे इमाचे मारिफात तुजी बग सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मसत जोडून दीत सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन आशिर्वादा खातीर आमची तकली बागोवया स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावू आनी तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर रावू आनी तुमकां सांबाळूं तुमच्या मुखल्यान रावू आनी तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान रावू आनी तुमकां राखूं तुमचे वयर रावू आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्मा सवें जियेता आनी राज करता
सासनाच्या सासनाक आमेन. हो मेरिनो येदोळसो जेजू आमच्या काळजांत बिडार करना आसा ताच्या आराधना आमी करनात